दोग आमदार फुटपाच्यो वावड्यो आसतना काँग्रेसीचे आक्रमक डिफेन्स फुडलो अदमास घेवन राजकीय स्ट्रॅटेजी थारावंक प्रदेश काँग्रेस आनी आमदारांची सोमारा बसका जाली। काँग्रेसीन सरकाराचो दावो करून राष्ट्रपतीक निवेदनय दिलां। बीजेपीन राज्यपाला सयत सगळी यंत्रणा वापरून नाशिल्लें सरकार केलें। हे फावट काँग्रेस तयार म्हूण प्रभारी चल्ला कुमार सांगता। विधानसभा विसर्जनाच्या भयान सुप्रीम कोर्टांतय वचपाची तयारी। पर्रीकाराचे भलायके बरोबर गोयचे राजकारणूय खंय हल्ला। फुडल्या कांय दिसांचो अदमास घेवन काँग्रेसीन स्ट्रॅटेजी करूंक सुरवात केल्या। सोमारा प्रदेश काँग्रेसीन आमदारांक घेवन प्रभारी चेल्ला कुमाराचे अध्यक्षतेखाला खासा मिटींग घेतली। चडशे आमदार पावले। Everybody knows about the developments are lot of developments are taking place in Goa. So we also has to naturally as a political party and opposition party we have to think over and we have to discuss about that. So we discussed about they totally voted against the BJP. But that time with the muscle power, money power and official machinery because they are ruling in the central and the governor all together jointly they have grabbed the power from Congress. So now this time we will comfortably will form the government. Okay, with the alliance partner. Yes, everything will come to know. The talks are going on, sir, with the MGP. No, that and all I cannot reveal to the media. But are you ready to form the government with the MGP? Is Congress is okay with the MGP? See, what is the point in talking about very prematurely? There is no point in that. But you are okay with the MGP? No, that's what I am telling. There is nothing to disclose my movement. आणि आता अशें एक वातावरण निर्माण जाला 2002 भशेन एक फेक कॅबिनेट रेझोल्युशन घेवन ते राज्यपाला कडेन दिवप आनी असेंब्ली डिजॉल्व करप आनी पार्लमेंटा बरोबर इलेक्शन घेवप। सो ह्या हेतून कारण लोकांनी 5 वर्सां खातीर निवडलेले आसात आनी सरकार स्थापने खातीर आमकां दिल्ले। आमचो सरकार हेणी चोरून व्हेला। सरकारूय आपुणूय चलयना, आमकांय चलोवपाक दिना। तेन्ना आमी सांगलें की एक दीस ताची असेंब्ली सेशन आपयाक आनीक तांकां सरकाराक हें प्रूव करून दी नाल्यार आमकां इनवायट कराक, आमी मेजॉरिटी प्रूव करतात आनी आमी बरें सरकार दितलो। आनी आमी राष्ट्रपती कडेन हेंय मागणी केला की राज्यपालाक तुमी सांगा की असेंब्ली अशी डिजॉल्व करनाकात, आमची अजुनूय सिंगल लार्जस्ट पार्टी आसा, आमकां तुमी इनवायट करपाक जाय आनी आमकां सरकार स्थापनेची संदी दिवपाक जाय। विधानसभेत वेळ प्रसंगाक बहुमत जमना जाल्यार बीजेपी विधानसभा विसर्जित करूंक शकता म्हूण दुबावान सरकार पक्षाक आडावंक काँग्रेसीन पयलींच सुप्रीम कोर्टांतूय वचपाची तयारी दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार। गोंयांत मध्यावधी वेंचणुको जावच्यो ना म्हूण खुद्द बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहान उतर दिलां। बीजेपी तें पायटले म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय उलयला। पर्रीकार आसूं वा नासूं हें सरकार गोंयांत आपलो 5 वर्सांचो कार्यकाळ पुराय करतलें म्हूण विजयाक खात्री। ह्या सप्तका भितर गोंयांत नुस्तें आयात बंदीचो खंय ताचो यत्नय आसतलो। कुंकळे गोवा फॉरवर्डाच्या ऑफिसाच्या उक्तावणाक विजय उलयलो। आनी म्हाका अश्युरन्सीज आहा फ्रॉम द बीजेपी हाय कमांड की हो सरकार ते फुडें चलोवंक सोदतात। हो सरकार जो आमी आसा तो सरकार 5 वर्सां उरतलो। मिड टर्म पोल गोंयांत जावचें ना हें म्हाका बीजेपीचे प्रेजिडेंट बाब अमित शाह कडच्यान एश्युरन्स आहा। आजूय बी म्हजे कडेन तो टॅलिफोनाचेर उलयल्लो आहा। आज पर्रीकार आसलो नासलो सरकार हेच आदाराचेर हेच सिद्धांताचेर 5 वर्सां कंप्लीट करतलो आनी करूंक जाय हें बीजेपीचेर उमेद आसा। ताणें आमकां उतर दिलां। फुडलो सीएम कोण आसचो हें पर्रीकारानूच सांगचें पडटलें। मात पर्रीकार आसतना फुडले सीएमाची चर्चा करप खंय चुकीचें। फुडें पळोवया म्हूण विजयाचें शिना। फुडलो सीएम कोण जातलो म्हणटा तें आतांचे सीएमान सांगचें पडटलें। आतां सीएम आहा, आतांच्या सीएमा बरोबर आमी आहा। फुडल्याची खबर फुडले येता तेन्ना पळोवया। तो दुयेंत आहा हें ओके, पूण तो आज आसा तो आसतना ताजो रिप्लेसमेंट उलोवप आफ्टर पर्रीकार हू म्हणटा तें पर्रीकार आसतनाच उलोवप हें म्हाका दिसता गोंयकारपणाचें प्रतीक। जो मेरेन सरकार नुस्तें तपासपाक सारकी वेवस्था करिना तो मेरेन गोंयांत नुस्तें आयात बंदी खातीर खंय ताचो यत्न आसतलो। जाता जाल्यार हे सप्तकातूच नुस्तें आयात बंदी करपाचो यत्न चल्ला। म्हणून हांवूय बी मानता की जे म्हणसर सरकार एक सिस्टम हाडूंक शकना, रेग्युलेटरी कंट्रोल म्हणटा हाडूंक शकना, ते म्हणसर नुस्त्याक import of fish needs to be banned. We will take this within this week.
आता मागच्या मुख्यमंत्र्याची तब्येत कशी आहा इम्पोर्ट तर बॅन करता आमी ताका खूप प्रोसेस आहा. विजयान गोवा फॉरवर्डाच्या बाकीच्या आमदार मंत्री आणि फुडाऱ्यांसयत कुंकळे गोवा फॉरवर्डाच्या ऑफिसाचें उक्तावण केलें. कुंकळेच्या आमदारान खंय WRDची जमीन हडप केल्या ताचे आड क्रिमिनल केस घालतले म्हूण मंत्री पालयेकार सांगता. जे तेणी कितें हांगासर केल्लें आसा WRDची जागा तेणी हडप केल्ली आसा हांव जाहीर करतां की येता त्या 8 दिसां भितर तेजेर क्रिमिनल केस आमी लॉन्च करतले. गोवा फॉरवर्डाचो कुंकळेचो फुडारी युरी आलेमांव ताणें आमदाराक तासलो. आमच्या गांवांत तुमचो आमदार कितें करता पयर एक कॅम्प केलें आनी म्हणटा तो कुंकळे हेटली करूं पावता म्हणून आनी हेटली कितें म्हाका समजे काय मेळना. आज असले आमदार जोरी तर आपली कोंकणी भाशा हे उलोवपाक जोरी तर ते लॉस जाय इंग्लिशीन कित्याक उलोवपाक जाय. आज तुम्ही चिंतपाक जाय भावाचो भयणीचो तुमचो फुडार. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. TCP बोर्डान कळंगूट आनी कांदोळेचो ODP फायनल केलो. TCPची बसका म्हयनो भायर फुडें धुकलून निमाणे सोमारा जाली. बोर्डान कांय अविकसीत तालुक्यां खातीर इको टुरिझम पॉलिसी केल्या. ताळगांवचो ड्राफ्ट ODP प्लानय पास केलो. बोर्डान ग्रीन बिल्डिंग धोरण क्लियर केलें. TCP मंत्री म्हणटा मोपा एअरपोर्ट ग्रीन बिल्डिंग तत्वाचेर आयल्यारच खंय ताका मान्यताय दितले. We are declaring an eco-tourism policy, which basically is done to promote agro-tourism and coastal and hinterland eco-tourism. Now in the regional plan there was a policy, but this has been spelled out in a more detailed manner. Lands which are natural cover and which are agricultural in nature, but not low-lying, not khazan lands, not private forests, up to 20,000 square meters of area. 5% FAR is being granted. This is basically done to promote hinterland tourism. It will be compulsory that you have a Krishi card. Krishi card means that this is done to promote agro-tourism. But land use plan for Madgaon and Ponda areas have been approved by us. Abaga, Arpora and Taligaon land use plan has been approved. Considered Murayata. It is only for information. We don't have to approve it. Final काहीच ना हे सगळें ड्राफ्टूच. आता फायनल आमी एकूच एग्री जाल्या म्हणटा ते कलंगूट कांदोली ODP 15तल्यान म्हणल्यार ती पेंडींग आहा. हाजेर 1-2 इश्यूज अशे आहात की लोकांचो डिमांड आहा की 1.5 मीटर सेटबॅक आमी अलाव करची ना. द इश्यू हियर दॅट इज बींग मेड आउट बाय द PDA इज दॅट इट इज फॉर लोकल्स. नाव the definition of a local here and who remains a local now in Kalangut Kandoni, that itself is a lot of questions. So although we are approving the ODP, certain other things we will be, when it has been sent to the government for approval. Government means me only. At that stage we may make changes. I have taken objection to a development that is being allowed in the salt pen. But by and large तांचो जो हे आहा की आमकां PDAत नाका म्हणून ते आमी मानूकूच शकना. 2000 स्क्वेअर मिटरचे वयर कमर्शियल खंयची बिल्डिंग जी येता ती बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग कंपल्सरिली आसपाक जाय. आनी ऑल हॉटेल्स विच आर कमिंग अप विल हॅव टू बी कंपल्सरिली ग्रीन म्हणल्यार ताका रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी आसता, सोलर पॅनल्स. सो ताका एक IGBC हे आसा गायडलायन्स आहा. वी हॅव नॉट टेकन अप एनी 16B केस टुडे बिकॉज वी एक्सपेक्टेड बाय नाव the finalization of the fee structure. In the past, the change of land use used to never be charged. It used to be charged during sanad. We are making it, we are putting some charges for it. So this fee structure is now with the finance department and therefore we have not declared this. Conversion आता zone change करतात. म्हजे पर्सनल अशें सजेशन आशिल्लें की 500 मीटर मेरेन जो घर आपल्या घरा खातीर कन्वर्जन मागता ताका फुकट करप. 500 ते 1000 आहा ताका एक 50 रुपया लावप. देशांत 10 बेस्ट ग्रीन बिल्डिंग आहा तातूंत गोंय येवपाक जाय ना. मोपा एअरपोर्ट इफ इट इज नॉट ग्रीन वी विल नॉट परमीट द एअरपोर्ट. इट विल हॅव टू बी ग्रीन, कंपल्सरिली ग्रीन.
घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.